गोंयकारांनी आतां सादूर रावपाची गरज आसा. गोंयांत रावपी नुस्त्याचो धंदो करपी नुस्तेकाराची फामील आनी ताका तपासपी दोतोर कोवीड पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. वास्को मांगूर हिल हांगासर रावपी नुस्तेकार, ताची घरकान्न, ताची सून, ताची 2 भुरगीं आनी ताका तपासपी दोतोर मेळून वट्ट 6 कोवीड पॉझिटिव्ह गोंयांत मेळिल्ल्याची म्हायती भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. त्या वाठारांत रावपी सरभोंवतणच्या लोकांची कोवीड तपासणी करपाची शक्यताय आसा. तो वाठार हॉटस्पॉट क्षेत्र म्हूण जाहीर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा, अशें मंत्री राणेन सांगलां. आयज कितें जालां, गोंयांत मंगूर हिल एंड ह्या परिसरांत देर वॉज अ फिशरमॅन हू वॉज बेसिकली डिक्लेअर्ड पॉझिटिव्ह विथ कोवीड एंड कन्फर्मेशन टेस्ट आमी तेजे केल्ले गोवा मेडिकल कॉलेजान. आमी तेजे पूर्णपणे ट्रॅकिंग एंड ट्रेसिंग केल्ले आसा आनी कितें कितें ते कोणा कडेन संपर्कान आयिल्लो. तेजी बायल जी आहा ती बी आतां कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्ली आसा. आतां त्या घरान आमी सगळे जर इतिहास घेतलो तो आंध्र प्रदेशच्यान जे कितें नुस्तें येता थंयच्यान तो कितें गोडावन खंय आशिल्ले थंयच्यान ते नुस्तें घेवन ही वॉज अ फीश सेलर. तेजे कडेन तेजे 3 भुरगीं आशिल्लीं. Out of 3, 2 have come TrueNet positive. We have sent it for confirmation to Goa Medical College. Any moment, generally TrueNet and Goa Medical College, very rarely there is a difference. Now, one of the sons had a wife who's also pregnant. She's also come COVID positive. मंगुरा इलान थंय एक डॉक्टर आशिल्लो जे तांकां ट्रीट करतालो तो बी आतां कोवीड पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. मग आमकां दिसता की नाव एक वेगळ्या तरेचे स्टेप्स घेवपाची गरज पडटली, कारण आमी जर पळयल्यार हे लोक जे उलयतात आतां पर्यंत डॉक्टर्स बी सगळे आमची पूर्ण टीम थंय आसा आनी आमी एक कंटेनमेंट झोन थंय करपाचो मुख्यमंत्री काय ब्रीफ केल्ले आसा. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केली आनी मुख्यमंत्री बी निर्णय घेतले आता की आमकां कितली एरिया थंय कंटेनमेंट झोन काय हॉटस्पॉट डिक्लेअर करपाची गरज आहा, म्हणजे आमी थंयचे ते सगळ्या लोकांक आमी टेस्ट करूं शकता. एट द मोमेंट दॅट होल फॅमिली इट इज अबाउट 6, दॅट इज इन्क्लुडिंग द डॉक्टर. फर्स्ट वॉज द फिश मॅन हू सेल्स फिश, हिज वाईफ, his 2 sons, his daughter-in-law who was pregnant, and also the doctor who was treating them. So this is the thing. Till now, we cannot say that there's been any kind of local transmission or he got it from that particular interacting with the people who used to get fish from Andhra Pradesh and other areas. So basically, what we are doing is what needs to be done in such situations is you need to declare a containment zone. And in that containment zone, or you declare it a hotspot, whatever you call it, and then we need to do the testing and ramp up testing in that whole area, and every individual around those many number of houses you declare. As you declare, you test them so that exactly will come to know as to what extent this has spread. आम्ही आता आमचो प्रयत्न चालू आहा की स्वॉब्स बी सगळे बॉर्डरींतल्यान आमकां चॅक करपाक सगळ्या गोष्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आयज आमी जशी आमची चर्चा चल्ल्या हेजे आमकां मातसो एक पयली फावट आमकां अशें दिसूंक लागला की खंय तरी लोकल ट्रान्समिशन थंय जाता. वर्णापुरी आनी वास्कोतले हेर नाके पुलिशेन बंद केल्यात. मांगूर हिल वाठारांत कोणाकूच वचपाक दिनात आनी भायर सरपाकूय मेळचें ना अशें पुलिशेन सांगलां. आमी हांगासर कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्ले आसा आनी ताका लागून आमी हांगासर मांगूर एरियान फूल मांगूर एरिया सील केल्ले आसा. वारणापुरी जंक्शन इज सील, ट्रॅफिक मुवमेंट इज ब्लॉक. अंबाबाई देवळा कडेन हे घातला, थंयसरूय ट्रॅफिक मुवमेंट ब्लॉक केला आनी एक सेंट ट्रेजा स्कुला कडेन घातला. सो दॅट फूल एरिया एंड द स्टाफ इज पोस्टेड एवरीवेअर. Staff is posted everywhere and the full area, people will not be able to go out and nobody will be able to go in until further orders. So the area is sealed.